सुरवातेक आमी गायन करूया. गायनाचो अंक M2 ये आत्म्या बापाच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणांनो, आयज आख्खी पवित्र सभा व्हडा दोबाच्यान पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दोबाचीक परब संबरोबता. पवित्र आत्म्याच्या येण्याचो दीस जालो पवित्र सभेच्या जल्माचो दीस. पवित्र आत्मा धर्मदुताचे देंवता आनी पवित्र सभा जल्माक येता. म्हणटच हे परबेंत आमी पवित्र सभेचो वाडदीस संबरोबता. होच पवित्र आत्मा धर्मदुताचे देंवतोस ताचें जिवीत कशें बदललें तें आमी जाणा. त्या कालचिदार जावं कोणाकूच भियेनासतना जेजू गोवाय दिवंक वचोंक थंय शिपडले. होच पवित्र आत्मा पवित्र स्नाना दिसा आमच्या व्हडल्या तेच पवित्र आत्म्यान आमकां चलूंक गरज. तर जोर पवित्र आत्मा आमचे सवें तिकाण करूंक आसा आनी जो पवित्र आत्मा सदांकाल आमचे सवें तिकाण करूंक आसतलो म्हूण जेजून बासायलां. तांकां सांगाता घेवन जेजूची शिकवण जिवितांत पालूंक आनी ताका आयच्या समाजांत उतरांत कोन्यांतल्यान कालचिदारपणांनी गोवाय दिवंक तेच पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां सगल्यांक ह्या मिसा मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावंक. आजचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना आमी सगळीं देवा मुखार किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्यांक चालून सांगता. मनाचे दोन सारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पश्चात भाग्यवान सदांच संकवार मारी सगळ्यांक देतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवालांनी विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sakakutku
प्रार्थुया. आयज आपल्या जमले साबाती देवा काळगां दितात म्युरल डे सिल्वा, आना फेर्नांडीस, जेकब रिबेलो आनी रॉडनी फेर्नांडीस तांचे पासून ह्या भेटेंत आमी करीत मागता. देवा आमच्या सर पदवीदार बापा, आयच्या दिसाच्या दोबाजीक समारंभा वरवीं सर्व देशां आनी लोकां मदें विस्तारलेले तुजे परजेक तूं पवित्र करताय. शेकाचे प्रतिमेचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबापणी ओत आनी जें काम शिव वर्तमानाचे परगटणेचे सुरवेक तुवें अजापांनी घडोवन हाडलें तेंच दोयाळपणी आमच्याय काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भावार्थ्या उद्देशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चोरिता देवा ससनाच्या ससनाक. दोमदूताच्या इतिहासावेले वाचप. 50व्या दिसाचे पुर्बे समोय ती सोगली एके सुवातेर जमिल्ली आसतना ओचित झणझणीत वाऱ्या सारको सर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिब्यो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फाटल्यो आनी ताचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. ती सोगलीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती पोरक्यो भासो उलोवंक लागलीं.
मोलबा खाला आसलोल्या दर एका राष्ट्रांची बोगतीवंत मनशां जेरुसल्याक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जण एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकून सगळोच घुस्पलो. तोताकोन आनी अजाप जावन लोक म्हणोंक लागलो, ही उलयतात ती सगळीं गालिलेकारां न्हय? आमच्या मदल्या जण एकल्याचे देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकोता तें कशें तर? पार्ती, मेदी आनी इलामेत, मेसोपोटेमियांतल्यान, जुदेयांतल्यान आनी कापादोसियांतल्यान लोक, पोंतुसांत आनी आजियेंत, फ्रिजियेंत आनी पानफिलियेंत, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबेच्या प्रांतांत रावपी, रोमांतावन आयिल्ले बेटणार, जुद्यो तशेंच नवशीस, क्रेतकारां आनी आरबी आनी सोमेस देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां ती आमच्या खाशा भाशांनी पुरगट्टा म्हूण आयकोता. देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. सगळीं म्हणुया, जे आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, कितलीं विचित्र तुजी कर्तुत्वां सर्वेस्परा. तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोड भरल्या. जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तूं तोंड मात धाप, तीं गाबोतात. तूं प्राण मात काड, तीं मरून धुलींत पडटात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार तीं रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें कोत्ताय. जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. सर्वेस्पराक महिमा सदांकाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुत्वांनी संतोश मेळ्ळो. जसो सर्वेस्परा सवें आसा म्हजो संतोश, तशें ही म्हजी उतरां ताका संतोश दिवं. जबाब, ज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. भागयोन पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, कुडीच्या वंदोण्या पोरमोणे चलतात तीं देवाक मानू नजो. पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वंदोण्या पोरमोणे न्हय, तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचें सोवें बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचें सोवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. पूण जोर तर क्रिस्त तुमचें सोवें जियेता, तुमचे कुडीचे मोडणे लेगून जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हळ्यार जिवान भरलेलो. कित्याक तुमकां देवान पवित केल्यान. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचें सोवें बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनो जिवंत केला, तोच तुमचें सोवें जियेतलो. आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवंत कोत्तलो. म्हणटूच भावा भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रोगता पोरमोणे आमी जियोचे म्हूण आमकां मासा रोगता तांय कायदो ना. मासा रोगता पोरमोणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कोन्याचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. देवाचो आत्मो चलयता तितलीं देवाचीं भुरगीं. तुमकां नव्यान भिरांतीन भरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक नान. तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं कोत्ता तो आत्मो.
तो आमकां आबा मुणगे बापा असो उलो मारूंक तांक दिता आनी अशें आमी देवाची भुरगीं म्हूण आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता म्हणटूच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायची जाता होय दायची देवाची आनी दायची भाव भयण क्रिस्ताची ताचे बरोबर मुयमेवून जातोल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी कोश्ट मात सोसूंक जाय देवाचें उतर हें उद्गार Sorves poracoj, sorves poracoj, sorves poracoj, sorves poracoj, sorves poracoj, sorves poracoj. तुझ्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासूं दी Sorves poracoj, sorves poracoj, sorves poracoj, sorves poracoj, sorves poracoj, sorves poracoj. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं जुआवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शरत दितलो आनी तुमचे सवय सदां खाल आसतलो कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले आनी ताचे सवय तिखाण करतले म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजेंनूय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें तुमचे मदीं आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात पूण पवित्र आत्मो म्हजे नांवी बाप तुमकां दितलो धाडटलो तो शराती तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भयणी बाबानो एका दिसाक एक आवय आपल्या ल्हान भुरग्याक घेवन ताका एक म्युजिकल कॉन्सर्ट दाखोवंक ताका खंय व्हेलो आपल्या बरोबर ताका खंय ती घेवन गेली जेन्ना भितर सरली थोडसो वेळ खंय ताका खंयची इश्टीण भेटली तिचे लागीं ती उलयताली आनी अशी उलयता थोड्या वेळान फाटीवर पळयता तेन्ना हो भुरगो तिका दिसोच ना खंयच्यान गेलो खंय गेलो ना सगळींच कचाबूल जाता सगळींच स्कॅन वता आनी थोड्या वेळान खंय हो शो चालू जाता पड्डो उगडटा आनी तेन्ना कितें पळयता हो भुरगो ल्हान सुपुरलो जो तिका ज्या भुरग्याक ती सोदताली तो भुरगो वयर स्टेजीचेर जंय हे पियानो दवरलेले आसले थंय तो ताचेर सार बसून आसलो सगळे ताका पळोवंक वता आनी बाबड्यानो हे वेळार आमी जाणा हो भुरगो कडेन कितें जाण आसलो तो खंय पळयता आनी ह्या पियानोचेर आपले भाशेन ल्हान ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हे गीत खंय तो वाजोवंक लागता मातशें आपणाचे भुरगे अशें तांकां एक एक बोटां मारूंक आमी जाणा भुरगे कशें वाजता ते हो भुरगो सगळ्याच हें खंय ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हाव आय वंडर वॉट यू आर
हे खंय वाजोवंक लागता. आनी बाबण्यानो सगळे उलयतात आनी तेन्ना हो जो वाजोवी आसलो पोलिश ग्रेट मॅन इग्नेश पदरोस्की तो खंय भितर सोदता आनी जेन्ना तो भितर सोदता तेन्ना तो खंय ह्या भुरग्या सोशी वता आनी ताच्या कानान कितें तरी फुतफुत्ता. ताच्या कानान सांगता उलय तूं बंद करिनाका वाजयत राव. आनी भुरगो उमेदीन बोललो आपल्या भाशेन कोत्तालो ते वाजयत रावता. आनी बाबण्यानो तेन्ना वाजयता तेन्ना हो कलाकार हो म्युजिशियन तुवें आपल्या हातांतल्यान जे बेस खर्च आसा ते वाटेन खंय तो वाजोवंक लागता. जे कांतार एक भाशेन हो भुरगो वाजयतालो ताकाच एके भाशेन फिलेर घालून तो बेस वाजता आनीक आयकूंक बरें दिसता. थोड्या वेळान जेन्ना वाजयता वाजयता आपलो सुवय हात खंय दुसरे वाटेन दवरता आनी तातूंत दुसरे एके भाशेन तातूंत हे फुडले जे ऑक्टेव्स आसात तातूंतल्यान एक भाशेन वाजोवन हे खंय तो भरून काडटा. आनी बाबण्यानो दोगांयचे हे भुरगो जे हे ल्हान भुरग्याचे संगीत वाजयतालो तो जेन्ना हो महान कलाकार आपल्यातल्यान ते भरून काडटा तेन्ना एक बरें संगीत तातूंतल्यान आयकूंक येता. आनी बाबण्यानो जो लोक एके भाशेन जो ऑडियन्स पळयतालो जो तोटाकलेलो ते सगळे एके भाशेन खंय जेन्ना हे वयल्या उपरांत तांकां सगल्यांक थाळ्याच्या गुणगुणान एके भाशेन शाबासकी आनी पळगी दिता. बाबण्यानो कितें आमी ह्या घडणेन पळयता काय हो ल्हान सुपुल्लो भुरगो एके भाशेन ताका कांयच खबर नासली भिरांत आसली पूण आपल्याचे अस्तंग घडटा ते भाशेन आपल्याचे ल्हान पावलां मारून हो प्रयत्न करतालो. जेन्ना हो महान मनीस इग्नेश पदरोस्की तो आयलो आनी ताणें जेन्ना आपले हात ह्या हातून पियानोचेर घातले तेन्ना हें संगीत अदीक बरें उंचावर्तें आनी भोव मोलाचें जावंक पावलें. बाबण्यानो आयज असलेंच कितें आमी ह्या परबेंतल्यान पळयता. आयज आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दोबाजीक परब समारंभता. आनी बाबण्यानो ही परब कितें आमकां उडगास करता काय आयज 50वा दीस मुणगे जेजूचे जो जी बासावणी जेजून केल्ली पवित्र आत्म्याची देणी तुमकां फावो करतलो हें मेळलेलें आमी पळयता. आयच्या वाचपांनी आमी भितर सरुया. आयच्या पयले वाचपान आमी आयकलां कशे तरेन हो पवित्र आत्मो थंय देंवून येता. आनी बाबण्यानो जेन्ना हो पवित्र आत्मो देंवता तेन्ना थंय कितें घडलें तें आमी आयकलां. पवित्र आत्मो जेन्ना शिसाचेर देंवून आयलो तांचे एके भाशेन भितर सरलो तेन्ना तांचें जिवीत बदलता ताच्यातल्यान बदलता. बाबण्यानो एके भाशेन ते भिरांतीन दारां बंद करून भितर आसले कित्याक तांकां दिसलें जेन्ना जेजू गेलो सगळेंच खबर आतां कशे तरेन जेजांचे भिरांतीन आमी कशे तरेन फुडें वयतले हांव ही भिरांत तांच्या काळजान आसली आनी भिरांतीन दारां बंद करून एकठांय मागणी करून बसलेले. बाबण्यानो जेन्ना हो पवित्र आत्मो तांचेर देंवता तांच्या जिवनांतले एके भाशेन भिरांत नाटक जाता. जे एके भाशेन ल्हान एके भाशेन कितें करूंक तांच्या मनान घडये ल्हान येवजण्यो आसल्यो पूण करूंक येताले ह्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन ते सगल्या वचून देवाचें उतर परगडपी ते जाता. बाबण्यानो ह्याच पवित्र आत्म्याच्या बरेपणान तुवें जे दुसरें घडलें तें आमी पळयता. पेद्रू जेन्ना देवाचें उतर परगडटालो तेन्ना तुवें हाचेर आसलें आमकां सांगता तुवें समज 3009 क्रिस्ती भावार्थी तुवें भाशेन हाचेर जाले. बाबण्यानो ह्या लोकांक जेन्ना पेद्रू देवाचें उतर परगडटालो तेन्ना पवित्र आत्म्याच्या वयल्यान तांकां वेगवेगळ्या एके भाशेन आपल्या भाशेन तें आयकूंक मेळटालें. अंदाज सुमार 16 वाठारांतले 16 राज्यांतले तुवें एके भाशेन वेगवेगळे लोक हाजीर आसले.
आनी बाब भयणानो सगल्यांक हे भाशेन आपआपल्या भाशेन हे देवाचें उतर तांकां आयकूंक मेळटा. पवित्र आत्म्याचे कृपेन पवित्र आत्म्याच्या बरेपणान देड्यान हे भाशेन ही सोनी आमी पळयता. दुसऱ्या वाचपान आमकां एक भाशेन पावल उदगास करून सांगता आमच्या जिवितान आमी एक भाशेन सगल्यांक देवाचे कृपेन पवित्र आत्म्यान आमकां वेगवेगळी देणांनी भरल्यात आनी सगळीं देणी जी देवान आमकां दिल्यात ही सगळीं देणी जी पवित्र आत्म्याक वरवीं जावं देणी जावं फळां जावं कार्य जी आमकां फावो जातात ती आमी आमच्या वासत न्हय पूण सर्वांच्या बरेपणा पासत पवित्र सभेच्या बरेपणा पासत आमी ती वापरूंक जाय म्हूण आमकां एक भाशेन उदगास करता. जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू एका भाशेन ह्या शिसांक जे तेन्ना ही बासावणी आमकां आयकूंक मेळ्ळ्या. जेजू म्हणला हांव तुमकां एक शराती धाडटलो आनी हो शराती म्हज्या उपरांत तुमकां सगळें बरेपण तुमच्या जिवितान हाडटलो. हांवें तुमकां शिकयलां तें सगळें तुमकां सजमूंक आनी तुमच्या जिवितान ते वेवरान घालूंक तुमकां गोठाय बोळ आनी बरेपण दितलो. भाव भयणानो पवित्र आत्म्या वरवीं जाय तें बरेपण एक भाशेन आमच्या जिवितान आमकां येता. पवित्र आत्मो बरे स्वादेर आमच्या जिवितान एक भाशेन आमकां गोठायेन भरता. आमचें जिवीत एक भाशेन चलूंक आमकां नवें बळगे तो फावो करता आनी भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान आमी रावंक आमकां वयता. बरी बाबा ह्या पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितान कितें आमी करूंक दिवचें काय. दुबाविरे बाबड्यानो ह्या पवित्र आत्म्याक आमी एक भाशेन हो जो आमच्या जिवितान ठिकाण करून आसा हे आसलें आमी ओळखून घेया. भगवान आमकां सांगता देवाचो आत्मो आमच्या सवय ठिकाण करून आसा म्हणटच आमी सगळीं देवाचें मंदीर जाता. वी आर टेम्पल्स ऑफ गॉड टेम्पल्स ऑफ द होली स्पिरीट. बाबड्यानो हे देवाचें आसरे हे पवित्र आत्म्याचें आसरे जे आमचे सवय जवळ एकल्या सवय आसा तें आमी ओळखून घेवया. दिसान दिसाक हे आसने एके भाशेन आमी ओळखून घेवन ह्या आत्म्याचे तोणेक आमी आयती जावंक वावरुया. दुसरे स्वादेर हो पवित्र आत्मो जो आमकां सुचयता जी वाट आमकां दाखयता जे बरेपण आमच्या जिवितान उगडापे करता ते आमी ओळखून घेवया. बाबड्यानो जेन्ना आमच्या सोगतायेन आमकां एके भाशेन तो नवें बळगें जाता आमच्या एक भाशेन थाळणेंत देवाचे कृपेचें बरेपण आमी जीव घेवन फुडें सरूंक आमकां नवें बळगें तो दिता. आनी भाव भयणानो असल्या फरान देवाचे कृपेन दिसान दिसा वाडोवंक आमकां एक भाशेन आशिर्वाद आनी बरेपण फावो करता. भाव भयणानो आमच्या जिवितांत दिसा दिसपट्टी एके भाशेन आमी हे पवित्र आत्म्याचें बरेपण आमी घेवया. दर दिसाक पवित्र आत्म्याचें देण्याचें बरेपण आमच्या जिवितान जावं दी. कशें आमी करतले काय भयणानो आमच्या जिवितान भाशेन ज्या संस्कारान देवान आमकां हें देणें दिलां दर दिसाक आमी एके भाशेन जावं बावतिस्माचे कडेन जावं क्रिस्मांत आमकां हें देणें थिरायलां. दर दिसाक आमी संस्कारांत वांटो घेता तेन्ना ह्या आत्म्याचें बरेपण आमच्या जिवितान उडकून घेवन ताचे पदेर आमी चलुया. आमच्या जिवितान नवीं पावलां मारूंक आमी वावरुया. बिशप फुलटनचेन अशें म्हणटालो वी आर गॉड्स चोजन पीपल बट वी ऑफन एक्ट लायक गॉड्स फ्रोजन पीपल. भाव भयणानो आमी म्हणटा आमच्या जिवितान देवान आमकां विसरून काडलेली आमी वर्सां पूण आमी एके भाशेन एक गोठ झेला भाशेन गोठ जालेली वर्सां अशें आमी जियेता. We are frozen in our life of prayer. We are frozen in our relationship with others. We are frozen with our day-to-day dealing in our sacraments. आमच्या भावाताची वाटेन एक भाशेन आमची मारतना आमची भावाताची जिवीत आमी जियेतना आमी एक भाशेन घट भाशेन जाल्ली एक वर्सां कशी जाल्या. आमी एकामेका संबंद आमी जियेतना गोठ फातराच्या काळजाची कशी आमची वागणूक एके भाशेन जायते फावटी जाल्ली आसा. आमी मागण्याक एके भाशेन जायते फावटी कडेन वेळ दिवंक ना. भाव भयणानो हेच आमच्या जिवितान आमी करूंक वावुया. हे पवित्र आत्म्याचें आसने दर दिसा आमच्या जिवितान जर आमी ओळखून घेतना जाल्यार मागण्याक आमी फावो तो वेळ दिवया. मागण्यांतल्यान ह्या संबंदान देख वाडून हें आसने ओळखून घेवंक आमी प्रयत्न करुया. दर दिसाक
मागण्याक आमी इल्लोसो वेळ दिवया. आमी दुसऱ्या एकामेकाच्या संबंधान जियेतना देवाचें बरेपण दुसऱ्या सवे ओळखून घेवंक म्हजे सवें जें बरेपण आसा तें दुसऱ्यांक वांटूंक दुसऱ्याच्या जिवितान खुशालकाय हाडूंक वावरुया. आनीक हेंच बरेपण आमी 2 दिसा एक आमच्या भावाताची चाल चलतना भावाताची वागणूक आमी जियेतना संस्कारांत आमी वांटो घेतना भावाताचें बरेपण 2 दिसा आमी दिवंक वावरुया. हेंच करूं आमी देवाची खरी आनी बरी वेचून काडिल्ली पोसा म्हूण आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान दाखोवया. शिसांक पवित्र आत्म्याचें देणें फावो जालें तेन्ना तांणी के भाशेन सगळ्या संवसाराक वचून धिरान काळजीदारपणान देवाचें उतर परगटलें. ही पोरजां जी हाजीर आसली तांकां हें देणें जेन्ना पळयलें तेन्ना तांचें जिवीत एके भाशेन नवसरलें आनीक तांची वागणूक नवी आनी बरी जाली. हेंच आमच्या जिवितान घडोवनी. आयज हें देणें परत एकदां आमकां मागुया आनी देवाचें बरेपण 2 दिसा आमच्या जिवितान दिवन देवाचे कृपेन वाडूंक ही देणी आमकां फावो जावं. अशें जावं. सगळे आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो भावात सगळे आमी सांगातान आनी एका स्थळ्यान उचारुया. सत मानता देवाक सर पदवीदार बापाक जेजू क्रिस्ता तुजे एकल्याच पुताक आमच्या सुव्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं घडवळी सवलो गुवाळ मेळितान सल्मलो हॉस्पिटलांत खाल ताणें कोश सुसले ताका कुसाळ सुरलो तो मेलो ताका आनी पिलो तो मेल्या मदत देवलो दुसऱ्या दिसा मेल्यातलो जिवन स्वर्गात सरलो पितांची बेलाची मजूर करून घेतलो. सन्मानता पवित्र आत्म्या दरेक पवित्र सभेक भक्तांचो एकधार पातकाची भक्तुनी कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत. आमेन. आनी ह्याच बाबार्थान हे वेळार आमच्या सोणेकल्याची गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडारांनी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक सदांच उक्ती रावूंक आनी आख्खे पवित्र सभेक ताचे सुचोवण्यो आनी बुद्धी पोरमोणे चलोवंक तांकां त्याच पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमच्या देशाच्या फुडारांनी नवें मन आनी नवें काळीज आपणावून ते पयलें आपुणूच नवसरूंक आनी समाजान नवसरूंक फावो ते उपाय घेवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां बापा लागीं मागुया. जुनाच्या म्हयन्याचे सुवेक आमी आसून नव्या गवळीक वर्साक आनी तशेंच नव्या दोतोनीच्या आनी शिक्षणीक वर्साक आमी सुरवात दिता. तर ह्या वर्साचो गवळीक विशय मनान दवरून आनी ताचेर खोल नियाळ करून पवित्र आत्म्याच्या बोलान आनी शक्तीन नवसरणेची पावलां आमी मारूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आयच्या समाजान जायतीं आमची भावां भयणां तरेकवार भाशेन कोश्टवतात आनी ओजाचें भार घेवन आसात. ताणें पवित्र आत्म्याच्या बोलान सगल्यांक फुडो करूंक आनी असल्या सोवें आमी आमचे सोवे आसलोले पवित्र आत्मो जागोवंक
तांच्या आदाराक पावूंक सगल्यांक देवाची कृपा मागुया. बोधार बापा आमची कितें मागणी ह्या वेळार तुज्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणान आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया. गायनाचो अंक C24 मातेचें भांगार करूं. मातेचें भांगार करूं म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताचे बासवणी प्रमाणे ताणें शिकयल्लें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या योजनाचो गूट आमी दिसान दीस अदीक वळखून तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पावूं हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या सोणेकल्याच्या फायद्याचो जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायल्लीं भुरगीं जावच्याक तुवें दोयाळपणान आपयल्याय तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्काचो गूट सोपूर्णायक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची ओळख दिली आनी एकाच भावार्थान उच्चारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. संसार भोगला तुझ्या वैभवाक उसळी तुका सोयसून उसळी तुका सोयसून सर्वेस्पराचे नावी येता सर्वेस्पराचे नावी येता ताका
Zoi zoi Taka Zoi zoi Usogi tuka zoi zoi Usogi tuka zoi zoi. बाबा खरंच पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण ससुगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी शेवण जादूस ताणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराची हें रगत पातकाची बक्षणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Baba that's so good for good to you. Somia Kristu Ami Onda Tata Ani Ekasi Plebieta Idlei Pauti Tu Moivoanesur Ami Tuje Moran Orgota. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत चेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बाबा फिलिप नेड आमच्या गोंडी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बारा भोवतिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमस्स धरून मेळ्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टा कडेन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजें परसुलीत मुखार पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सगळ्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आयज आपलो वाडदीस समारंभात म्युरेल डे सिल्वा आना फेर्नांडीस जेकब रुबेलो आनी रॉडनी फेर्नांडीस तांचेर जो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन जुजे तिच्या पोथी बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेळ पदवासो बागेन दादन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळीत कामान वल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपदान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सडवंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी कशी सरकार सदा तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेलां बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तायणी पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडा जेजू क्रिस्ताच्या न्यायाक आमी बरोबरशें नोंदरेकता. तर आमकां तुज्यो दार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुडोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवत चलयताय ससनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांखाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक बाई मोगान शांती वांटुया. देवाचे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें जगचेर म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Soumia Jésus.
mancal dozalui, Sacrarupan discipului, Amshi patkakanudoi, Shanti tuji amka vartai, Musha soy mancal dozalui, Sacrarupan discipului, Amshi patkakanudoi, Shanti tuji amka vartai, Somia Jesu, amcha kazan rauke, Somia Jesu, amcha kazan rauke, Ovitat myanam kabotai, Baba sargiam kabotai, Baboi tuji ami sogri, Dira nailea tuji sushi, Ovitat myanam kabotai, Baba sargiam kabotai, Baboi tuji ami sogri, Dira nailea tuji sushi. Somia Jesu, amcha kazan rauke, Somia Jesu, amcha kazan rauke.
प्रार्थुया. बाबा सगळ्या देण्याच्या दातारा तुझे पवित्र सभेक सर्गीच्या देण्यानी तूं भरताय तो तुवें दिलाय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पसना वरवीं पवित्र आत्मा दिसान दीस सोदीक आमकां आपल्या आदीन घेवन आमच्या काळजांनी आपले मोगाचें राज चलोवं आनी सोडवणीचो फळ आमचे जिणेंत वाडोवं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. आजची मिसाची मांडावळ केल्या मायंद दिवस समुदाय तांकां आमचे दिनवास. येता त्या सोनवाराक मीस करूंक चोपडे समुदाय आनी आयताराक आगारवाडो समुदाय. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 15,640 रुपया. ह्या सुमारान डोनेशन दिवन खेरीत आदार केला. जॉन आनी जॉयस डिसोजा 7,000 रुपया. साल्वादोर आनी आंजेला फर्नांडीस 10,000 आनी एक बरो मागपी 5,000. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. सायबिणीन तांचेर किरीत आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. सोमारा दीस क्रिस्तालिनियन डिसोजा हेच्या पयल्या वर्साचो उडगास सकाळीं 7 वाजता. ह्या वर्साक आमकां वर्स आमकां बरें फावो जालां. देवाचे कृपेन फुडें वचचें आमी आमच्या ह्या वर्साक आमी दोतून सुरू करता. तुमकां एडमिशन्स फॉर्म्स आवय बापायक पावल्यांत आसतली आनी दोची ही जबाबदारी आमी सिरियस घेता. आवयन बापायन मनान दवरचें. भुरग्यांक रेगुलरली धाडचीं. कोण जर भियेता कोवीड केसीक लागून वो शिबिरांत कोणाय आवय बापायच्या जाण आसा जाल्यार यू हॅव एन ऑप्शन. तुमच्यान भुरग्यांक धाडिनासतना दवरूं येता. इट्स अ पेरंट्स चॉयस. मागीर म्हणू नाकात आमी फोर्सान दोतोनीक वेली अशें म्हणू नाकात. पूण धाडटा जाल्यार एवरी संडे एटेंडन्स कंपल्सरी. फुडल्या आयताराक थान दोतोन सुरू. दोतोन 8:15 वाजता सुरू जातली. दोतोन सोंपतच भुरग्यांक किरीत स्पेशल मीस आसतली. म्हणटच भुरग्यांक फकत दोतोन आनी त्या मिसाक धाडची. पयल्या मिसाक न्हय. सादांचे मीस पयले मीस सगळ्या समेस्त लोकां खातीर. बिकॉज पयल्या मिसान फक्त भुरगीं जी ऑल्टर सर्वर्स मार्क करतले तांकांच वांटो घेवंक मेळटलें. म्हत्वाची सुचोवणी अनाउन्समेंट चोत्रायन आयकात. आमच्या दुर्गाक देखून जी मोसण बांदची येवजण आजुनूय उक्ती आसा. सगळ्याचो निशेध परगटूंक सायन मारून तुमी तुमचो आदार दिलो देखून तुमचे आमी आभारी. आतां वेळ आयला आमचें आसणें दाखोवंक. आनी बागाराची संदी आयज आमकां. आयज सकाळीं 10 वाजता ग्राम सभा जमात आसा. आमी सगळ्यांनी सांगाती मेळून आमचो निशेध परगटल्यार पंचायतान हो दिल्लो ऑफर रिजेक्ट करूं येता. आनी अशें केल्यारूच हो प्रोजेक्ट टोटली स्क्रॅप जातलो. देखून तुमकां सगळ्यांक उलो सगळीं आमी वचुया. दर एक घराक कंपल्सरी वचूंकूच जाय. ग्राम सभाक खूब पावर आसा. मनान दवरचें. कोर्टान फक्त डिरेक्टिव्स दिल्यात. ऑर्डर दिवंक ना. मॅन्डेट दिवंक ना. म्हणजे अशें अशें करूं येता हें सांगलां अशें करूंकूच जाय ओ कांय धोरण न्हय. करूं येता हे डिरेक्टिव्स दिल्यात. मॅन्डेट न्हय. हे सभेन तो नपास करीत
म्हूण रेजोल्युशन घेतल्यार सगळें थाऱ्यार पडटलें. देखून सगळीं एकठांय जावन वचात. बऱ्या मनाचे दुसरे भावार्थी जे तुमचे इश्ट मित्र आसात तांकांय तुमी हाची ओळख दिवची, तांकांय सांगची आनी सांगाती हो निशेध आमी परगटुया. तुमच्या आसन्याक आसा मोल, जाग वजा, उठ आनी चल. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक M5. पवित्र आत्मो म्हजे देंवला. Pavitratma